राज्य सरकाराच्या बेजबाबदारपणाक लागून पर्यटन उद्योग राज्यात दिसपट्टो इबाडात आसा। गोयच्या भाजप सरकारान आतां मेरेन मुखेल उद्योग खण उद्योग नश्ट केल्यात, पूण आतां राज्यांतलो पर्यटन उद्योग इबाडपाच्या वाटेर आसा। राज्यांतलो पर्यटन उद्योग काबाड जावपाक पुरायपणान राज्य सरकार जबाबदार आसा असो आरोप आरजेपीचो सुप्रीमो मनोज परबान केला। राज्यांतल्या पर्यटन थळांचेर जायते गैरवेव्हार चलतात, जशे की ड्रग्स, सोरो विक्री आनी हाका लागून आमच्या राज्याची अर्थवेवस्था कोसळटा। पर्यटन उद्देगांत गैरवेव्हार थांबोवपाक सरकाराक अपेस आयला, अशी टिका मनोज परबान पत्रकार परिशदेंत उलयतना केली। तांणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाका सुचोवण्यो दिल्यात। आयकात। पर्यटन खात्याचो संचालक निखिल देसायाक पदावयल्यान काडून उडयात। संचालकाक उद्देगांत बेकायदेशीरपणा थांबोवपाक अपेस येयला। पर्यटन थळांत कॅमेरे बसोवचे, जाका लागून गैरवागणुकांचेर नदर दवरूं येता। पर्यटन क्षेत्रा खातीर पुलीस कर्मचाऱ्यांचो वापर करात। दर एका पंचायतींत टुरिझम प्लेस इन्स्पेक्शन कमिटी बसयात। राज्यांत 24 वरां हेल्पलायन नंबर प्रसारीत करात। बेकायदेशीरपणाची म्हायती दिवपाक टुरिझम प्लेसीस विजील ॲप लॉन्च करात। गोंयच्या संस्कृतीचो प्रसार करपाक 2 कार्यावळी घडोवन हाडप। 27 ते 31 डिसेंबराक कार्यावळ घडोवन हाडची। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।